न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीच आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीच आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लायव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर पुराय गोंयांत तशेंच देशांत कितें घडलें हें आमी जाणून घेवया। सगळ्यांत पयलीं आमी या आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हांचे कडेन। सर, तुमच्या कडेन खंयची बातमी आसा? वेंचणूक अधिकाऱ्यान आयज सगळ्यो ज्यो राजकीय पक्ष आहात तांच्या वांगडा मिटींग घेतली। आचारसंहिता लागू जाल्ली आसा आनी हे संदर्भात राजकीय पक्षांनी कितें जतनाय घेवंक जाय हे विशयाच जे वेंचणूक अधिकारी आसा, मुख्य वेंचणूक अधिकारी ताणें राजकीय पक्षांक सगळ्यांक सुचोवण्यो दिल्ल्यो आसात। ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली 7च्या बुलेटिनांत। ते भायर सद्याक वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर प्रचार सद्याक नेटान चालू आसात। आचारसंहिता लागू जाल्ली आसा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हंडून गेल्लो आनी तो कोस्टल एरियाचो CRZ विशय आसा तो तुमकां खबरच आसतलो। कितलींशींच घरां आसात ती ह्या कोस्टल एरिया रेग्युलेशन झोन आसा तातूंत येतात आनी ती बेकायदेशीर ठरतात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ह्या घरा संदर्भात एक स्टेटमेंट केल्लें आसा की 1991 पयलींची जी घरां आसात ती कायदेशीर करपा खातीर आमचें सरकार यत्न करतलें, पूण सद्याक आचारसंहिता आसा ताका लागून आपल्याक कांय उलोवपाक जायना, पूण ह्या ज्या घरांक थाकाय दिवपा खातीर आमचें सरकार यत्न करतले अशें तरेचें स्टेटमेंट मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केल्लें आसा। ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो 7च्या बुलेटिनांत। सुशांत सरान म्हत्वाचे 2 अपडेट दिले। आतां आमी फुडें वचूया समिता कडेन आनी समिता कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट। गोंय हे एक बरें पर्यटन थळ आसाच, पूण हाचो अर्थ असो न्हय की पर्यटक येवन आमचे गोंय जे आसा ते येवन जाय तशें आपल्याक बुरशें करून दवरतले। तांकां हो हक्क कोणें दिला अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। तर चोपडे शिवोले वाठारांत जो ब्रीज आसा त्या ब्रिजाचेर तशेंच ब्रिजाचेर जे खांबे आसा, लायटीचे ट्रान्सफॉर्मर आसा ताजेर येवन पर्यटकांनी चित्रां काडल्यात, रंगवणी केल्यात। हे तांणी कोणाचे हातून केलें, कोणाची परमिशन घेवन केलें अशें थळाव्यांची कागाळ आसा। देखून सरकारान आतां अशे पर्यटक जे येवन हो नितळ वाठार जो आसा तो बुरसो करतात तांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्ली आसा। आनी दुसरी बातमी म्हणजे एक अपडेट आयिल्ली आसा, ती म्हणजे 13 मार्चाक दिवचल वाठारांतलो एकटो भुरगो जो आसा तो बेपत्ता आशिल्लो आनी हो भुरगो जो आसा अपहरण जाल्लो 8 वर्सां पिरायेचो भुरगो जो आसा तो मुंबय फायनली तांकां ट्रेस जाला आनी सुखरूप ताका दिवचल पुलिशेन हाडिल्लो आसा परत। तर नावेली आमोणेच्यान हे भुरग्याचें अपहरण करपी दुबावीत आरोपी जो आसा ताकाय पुलिसांनी धरिल्लो आसा आनी ह्या आरोपीचें नांव जावन आसा फेको कुमार अशें म्हणून, आनी हाका आतां न्यायालयान 6 दिसांची पुलीस कस्टडीचो रिमांड दिल्लो आसा। तर दोनूय ह्यो बातम्यो सविस्तर 7च्या बुलेटिनांक पळोवच्यो। संविधान 2 म्हत्वाच्यो बातमी सांगल्या आसा। एक भुरग्याचे नावेले आमोणेच्या भुरग्याचे अपहरण केलें, ताका किडनॅप केलो 13 मार्चाक। ताका ताजी आयज दिवचल पुलिसांनी सुखरूप सुटका केल्या। आनी आतां आमी फुडें वचूया संजना कडेन आनी संजना कडल्यान जाणून घेवया म्हत्वाची अपडेट।
काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीन मुंबयेक शक्ती आड झुजपाचें विधान केल्लें हाचो केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक आनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच भाजपा वतीन खर निशेध जाता. मुळांत सनातन धर्माची शक्त कोणूच नश्ट करूंक शकना. येवपी लोकसभेन ह्याच शक्तीचें रूप राहुल गांधी तशेंच इंडिया आघाडीक आनी सनातन विरोधी लोकांक खरो जागो दाखयतले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें म्हापशा पत्रकार परिशदेंत म्हणिल्लें आसा. संजनायनूय अपडेट दिल्ली आसा. तशेंच नारी शक्तीचेर काँग्रेस नेते राहुल गांधीन केल्ल्या विधानाचेर खासदार सदानंद तानवडेनूय निशेध केल्लो आसा. आतां आमी फुडें वचूया रश्मी कडल्यान जाणून घेवया आयचे अपडेट. उत्तेजा आयज जी सकाळच्यान आमचे कडेन बातमी चलता ती म्हटल्यार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां 5 वर्सां जालीं मुख्यमंत्री पदाची सुत्रां सगळीं सांबाळटाना आनी तेंचे एक आमी प्रोग्राम काल एक्चुली आयज रिलीज केला. तो तुमकां आयज आमचे संगूय पळोवंक मेळटलो. सडेतोड नायक आमचे जे संचालक संपादक आसा राजू नायक ताणें तेंची खासा मुलाखत घेतली. ह्या मुलाखतीन तेणी खूब सुंदर विशय मांडल्यात 2-3 राजकीय प्रवासा बद्दल तेंच्यांनी उलयला आनी तितूंतलो एक म्हत्वाचो मुद्दो हांव तुमकां सांगता की जो मनीस जो कार्यकर्तो पक्षा खातीर निश्ठेन काम करता तेची भाजपा दखल घेता आनी ताका तेच्या कश्टाची चीज म्हणजे फळ दिताच अशें एक विधान तेंच्यांनी केलें. त्याच बरोबर मायनींग डंप पॉलिसी आसूं जावं मायनींग डंपाची जी सुवात आसा ती एग्रीकल्चरा खातीर जावं इंडस्ट्री खातीर फुडारात कशें वापरतले, सरकाराचो कितें विचार आहा ह्या बद्दल भाश्य केल्लें आसा. अनएम्प्लॉयमेंट जे यूथ आसात आमचे गोंयचे तेंच्या बद्दलूय तेणी भाश्य केल्लें आसा. परत आनीक वेगवेगळे गोंयचो विकास कसो जाता, गोंय वेगवेगळ्या थरांचेर नंबर 1 कशें आसा. तुमी जर गोंयकारांनो तुमचें गोंय जर समजून घेवपाक जाय, तुमचो मुख्यमंत्री कितें म्हणटा हें जर तुमकां कळपाक जाय जाल्यार आयज आमची संघ मुद्दम हो शो पळयात. तुमकां इनसायट मेळटली गोंयान कितें चल्लां आनी सरकार प्रशासन कशें सद्या वेगवेगळे स्थिती सांबाळटात. ही बातमी तुमकां आयज आमच्या 7च्या बुलेटिनानूय पळोवपाक मेळटली. सेकंड जी बातमी आसा ती नावेले हायवे कशी कोयराच्यो राशी जावपाक लागल्यात. आतां ह्यो राशी जावपाक कित्याक लागले हें कारण नेमकें कळपाक मार्ग ना. तुमी थंय जर आयज आमची बातमी पळय जाल्यार एक तुमकां विज्युअल आसा तेतून थंय मारला की हांगा कोयर उडोवंक शकना, तुमी कोयर उडयल्यार तुमकां फायन घालतले. इतले आसून सुशिक्षीत नागरिकूच म्हणचे पडटले. कोण काय अशिक्षीत मनीस असो ना की थंय हाडून मुद्दम उडयतलो, तेच फक्त अशिक्षीत आहात ते. सुशिक्षीत नागरीक भर हायवेच्या कुशीक कोयर उडयतात, परत उडयतात. पंचायत तो कोयर उखलता, व्हरता, विलो लायता, पण दुसऱ्या दिसा येवन पळयत जाल्यार परत कोयराच्यो राशी आसता. आतां हेच्या खातीर त्या वाठारांत जे लोक रावतात तेंच्या भलायकेचो प्रस्न तयार जाला. सो ह्यो सगळ्यो बातम्यो तुमकां आयज आमच्या 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. ह्या सुत्तेच्या रश्मीन 2 म्हत्वाचे अपडेट दिल्ले आसा. एक तो सीएमाचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचो शो आसा तो तुमी निश्चित आयज संक सवरांचेर पळोवपाचो गोमंतक टीव्हीचेर. आतां आमी फुडें वचूया गौरीशा कडेन आनी गौरीशा कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट. वेंचणूक आयोगान ह्या लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर पयल्याच फावट झाडां रोवपाचो एक मोहीम राबयल्ली आसा. त्या अंतर्गत सुमार 20,000 वखदी झाडां त्याच बरोबर फुलां फळांची झाडां ते रोवपाची आसा ही मोहीम आसा. आनी दुसरें तेंच्यांनी एक नाविन्य पावल उबारला तें म्हणजे 16 मतदान केंद्रांनी जाणट्यां खातीर भलायकी शिबिरां उक्ते करतले, जेणे करून फुडली जी लोकसभा झाडां रोवपाचो प्रमुख हेत आहा तो म्हणजे फुडली वेंचणूक येवपाची आहा ती ग्रीन वेंचणूक अशें करपाचें वेंचणूक आयोगान थारायला अशी माहिती मुख्य वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मा हाणें दिला. दुसरी गजाल म्हणजे सत्तरी शिरोले हांगासर गव्या रेड्यांचो थैमान जो आसा खूब वाडला. शेतकरी जे आसात ते सामके प्रॉब्लेमान सांपडलेले आसा कित्याक गव्वे रेडे तेंच्या शेतांनी घुसोन ह्या पिकावळीची नाशाडी करतात. शिरोली पलतावाडा हांगासर रातचे गव्या रेड्यांनी घुसखोरी करून शेतांची वाट लायली आनी तेंच्यांनी जी वांयगण शेती केल्ली तांचेर हावळ येयल्लेली आसा. तिसरी बातमी अशी आसा की आमचे कृष्णदास शर्मा गोवा राज्य वाचनालय आनी त्याच बरोबर कलकत्ताचे राजाराम मोहन रॉय हे कलकत्ताचे वाचनालय आसा तेंच्यांनी एक वर्कशॉप आयोजीत केलेलें आसा पणजे संस्कृती भवन पाटो हांगासर म्हणजे सेंट्रल लायब्ररीत. सो जी कितें आतां नवीन पिळगी आसा तरणाटे ते ह्या इंटरनेटाच्या काळात खंयची समजा बातमी किंवा म्हायती मेळोवन घेवपा खातीर मोबायलाच्या द्वारान खंयची म्हायती ते जाणून घेता आनी चुकीची बातमी स्प्रेड करता त्या उद्देशान म्हणजे प्रिंटींग आसूं क्षेत्र किंवा पुस्तकाच्या माध्यमांतल्यान सारकी खरी बातमी कशी घेवची किंवा म्हायती कशी जाणून घेवची आनी ती लोकां मेरेन पावोवची ह्या खातीर हे मार्गदर्शन आनी शिबीर आयोजीत केलेलें आसा अशी म्हायती क्युरेटर सुशांत तांडे हांणी दिलेली आसा. गौरीशान 3 म्हत्वाचे अपडेट दिल्ले आसा. आतां फुडें वचूया हेज्या कडेन वर्षा कडेन आनी वर्षा कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट.
उत्तेजा आता निवडणूक लागीं पावल्या फुडल्या म्हणजे म्हयन्यान निवडणूक जावपाची आसा आनी गोंयान निवडणूक 7 मेक जावपाची आसा जाल्यार आजुनूय काँग्रेस आनी BJPचो कॅन्डिडेट जो आसा BJPचो नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट डिक्लेअर जालेलो आसा आनी सावथ गोवाचो जो कॅन्डिडेट आसा तो आजुनूय डिक्लेअर जावंक ना. काल मिटींग आशिल्ली, काल सगळे कडेन अशी बातमी आशिल्ली की काल खंय तरी सावथ गोवा कॅन्डिडेट जो भाजपाचो आसा तो डिक्लेअर जावपाचो आसा म्हणून, पूण काल सुद्दां जावंक ना. आनी सदानंद शेट तानावडे हांच्यांनी काल मिटींग जाल्या उपरांत सुद्दां सांगलें की आमचो जो कॅन्डिडेट आसा तो फुडल्या 2 दिसां भितून जातलो. तो म्हटल्यार मंगळार किंवा बुधवारा हो जो कॅन्डिडेट आसा तो डिक्लेअर जातलो. जाल्यार आयज सुद्दां तशीच बातमी आसा की आयज BJPचो कॅन्डिडेट जो आसा तो डिक्लेअर जावपाचो आसा. आनी तशीच म्हत्वाची बातमी आसा ती म्हटल्यार काँग्रेसान सुद्दां आपलो जो उमेदवार आसा तो डिक्लेअर करतले म्हणूनय सांगलेलें आसा. जाल्यार आयज पळोवपाक जाय, आयज सगळ्यांक उत्सूक आसा की BJPचो जो सावथ गोवा कॅन्डिडेट आसा तो कोण आसतलो. अशी चर्चा जाताली की महिला कॅन्डिडेट जावपाचो आसा म्हणून, पूण आजून कांयच सांगपाक शकना. पूण BJPची इतली तयारी आसा की आमी जरी सगळे पार्टी एक जाले सुद्दां आसले जाल्यार सुद्दां आमी आमचो जो कॅन्डिडेट आसा ते आमी दोनूय निवडून हाडटले अशें ठामपणान सारको प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांच्यांनी सांगलेलें आसा. जाल्यार आमकां जी फुडें अपडेट्स येतली ती आमी तुमच्या मेरेन घेवन येतलीच. जाल्यार त्या म्हणसर तुमी जे आमचे 7 PM बुलेटीन आसा ते तुमी सविस्तर पळोवपाक विसरूं नाकात. वर्षानूय म्हत्वाची अपडेट दिली आसा की आयज जो आसा तो सावथ गोवा कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावपाची शक्यताय आसा. तो पळोवया केन्ना कितें जाता तें. आतां ह्यो ज्यो तुमकां सब एडिटरांनी रिपोर्टरांनी बातम्यो सांगल्यो ते तुमी निश्चित 7च्या बुलेटिनान पळोवपाच्यो. कॅमेरामॅन यश आडारकरा सयत हांव उत्तेजा गांवस. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. पोलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपाक